Misachi Bhett सुरू जाता. Misachi Bhett सुरू जाता. आम्ही सगळी तोया जाऊया. आमचो यानीक भितो सोता. आम्ही सगळी येवकार दिवया. आमचो यानीक भितो सोता. आम्ही सगळी येवकार दिवया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरात. थोडी जाणां बर्थडे सेलिब्रेट करतात, थोडी जाणां एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात, बाकीचे तुमचे उत्सव आसात ते सगळे मनांत आनी काळजांत धरून ह्या वेळार तुमची खाजगी मागणी आसात ती तुमी देवा बाप्पा मुखार मांडात. आमी तुमचे पासून मागता, तुमी आमचे पासून मागात. आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती आतां आमी देवा बाप्पा मुखार मांडया. बर्थडे थँक्स गिवींग गूड हेल्थ फॉर कार्लोस फर्नांडीस. ते भायर दिनवासनीचे मीस भेटयल्ले आसा डॉमिनिक आल्फोन्सो आनी रुसेल फर्नांडीस. त्याच बरोबर थँक्स गिवींग मास टू सेंट फ्रांसीस झेवियर बाय मेनिनो गोएस. आनी वेडिंग एनिवर्सरी ही सेलिब्रेट करता आनी मारी आनी अँटनी रामा राव. सो तांचे पासून आमी मागया मेरी आनी अँटनी रामा. त्याच बरोबर ही इंतेसां आसा डॉमिनिक आल्फोन्सो, रसेल फर्नांडीस आनी ओतमे पासत ही मिसां भेटयल्लीं आसा कार्लोता आनी बॅसिल फर्नांडीस आनी फॅमिली. देवा बाप्पा मुखार ही सगळीं इंतेसां धरून आतां आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागया. सगळीं जाणां हात जोडून दोळे धांपून काळजांत थावन हे मागणे आतां आमी म्हणया. हांव पातकी सोरपू दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपू दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाच्या ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, ह्या खातीर जाचे तावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्या बापूयपण उपजता त्या बापा मुखार हांव दिंबी मोडटां. तोच बाप आपले मोहिमेच्या बांदारांतल्यान काडून हें देणें तांकां फावो करूं की तुमचें होतस्कोन ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं गोठायेन वाडत वचूं आनी क्रिस्त तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं तिकाण करूं. ह्या पोरी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगूं. रुंदाय, लांबाय, उंचाय
आनी कोलाय कितली ती समजूंक सगल्या पवित्र केल्ले बरोबर तुमकां बळ मेळटलें आनी सगलें जाणवायेचे परस व्हडतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात आनी तुमचे बरती वरवीं तुमी देवाचे सुपूर बरतेन भितर सरल्यात जाची पदवी आमच्या भितर वावरीत आसा आनी आमच्यान म्हणूंक व चिंतूंक जातात ताचे परस इस्पा भायर अदीक करून शकता ताका पिणकेचे पिणकेन पवित्र सोबे मोदें आनी क्रिस्त जेजू सोवें सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्पराची प्रिती संवसार उपट बोल्ला. सर्वेस्पराची प्रिती संवसार उपट बोल्ला. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उलास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असले वाकाणणी ओपता. सितार वाजून ताका दिनवासतात. 10 तारांची किनारी धरून ताका 100 गितां गायात. आमचो जबाब सर्वेस्पराची प्रितूय संवसार ओपट बोल्ला. सर्वेस्परा हें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताचीं कर्तुबां विस्वासपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराची प्रिती संवसार उपट बोल्ला. आमचो जबाब सर्वेस्पराची प्रिती संवसार उपट बोल्ला. सर्वेस्पराची मांदावळ सासणाची. ताच्या काल जाचे ओत्रेक संतोसता वो ओसीत तोखता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता. ती पोरजा बागीक. असले पोरजेक आपलें दायश करूंक ताणें विसून काडल्या. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. सर्वेस्पराक कोण भक्ती करतात? ताचे मायेमोगाचो कोण विस्वास देवतात? असल्या मनशांचेर ताची नोद बसल्या. ताचो तांकां मनांतलो सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाचो च्या काळार दाणो दितलो. आमचो जबाब सर्वेस्पराची प्रिती संवसार उपट बोल्ला. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक 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 सुय सर्वेस्पराक 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 बापा स्वर्ग आनी प्रितमेच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केल्यात. सर्वेस्पराक 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसाराक उजो लावंक हांव आयलां.
तो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज ओतरेकून ओतरेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेयपर्यंत म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना, बोगोर बेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच घोराब्यांत 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली, तेगा दोगांचेर आड आनी दोगां तेगांचेर आड, बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापायचेर आड, आवय धुवेचेर आड आनी धूव आवयचेर आड, सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान जियेता तें आमी खास जाणो. बावतिस्मा वरवीं तो आनी आमी एक जाल्लीं आसा. जशे भाशेन दूद आनी उदक बरोबर घातलें की ना तें एक जाता, ते भाशेन तो आनी आमी एक जाल्लीं आसा. तर आमी कितें म्हणून दुसऱ्यांक आमच्या चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांनी दाखयता? ताचें जिवीत आमी तर एकवटून ताका जियेत आसा जाल्यार ताची उतरां, ताची कोन्यो, ताची चाल पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमचें सगळें घडोवन येतली आनी दुसऱ्यांक हो अणभव घडटलो. आनी हाका लागून जेजून आमकां सांगलां हेच्या वाचपान, हांगसर शांती आसची ना. पूण कसली? ही शांती खरी शांती ना. पूण जेजू सवें तर आमी आसत, बेद पुऱ्यान आसलो जाल्यार आमी शांतीन जियेतल्या. कित्याक आमी ताच्या एकवटान सगळें सोंसतल्या आनी ताचें सगळें धरून आमी आमची पावलां फुडें मारतल्या. ही कृपा आमकां देवान दिलेली आसा आनी पावलो आमकां हें सांगता. देवा बापाची महिमा आमचे सगळें दिसून येता कशी? पवित्र आत्म्या वरवीं. आनी पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयता आनी दाखयता. कितें? जशे भाशेन आमी जेजू सगळें आमचें जिवीत सारूंक जाय पळय तें. ताका लागून तो आमकां पवित्र आत्मो जेजू सगळें एकवटा येता आनी आमकां सगळे जाणांक एक कूड कशी जियोंक तो आमकां मदत करता. पूण आमी ताका सहकार करूंक जाय आनी हें सदांच आमचें म्हणणें हितून दायज. दर दिसा आमी आमचे वस्तुंगी न्हय पूण जेजूच्या एकवटान रावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. सोंपेपणी तें जाता पूण इतलेंच मातशें करीत तर बाकीचें सगळें तो करतलो आमचें सगळें. आनी हे भाशेन तो आमचे मदें साद्या मदें आपलें जैत आनी आपलें बरेंपण आनी आपली पेखणी दाखयता. आयज आमी एक सादी माद्रू, तिका सांतपण मेळ्ळें. ती एका गरीब घराण्यांतली आसलेली. तिका आना फ्रांसिस्का म्हणटाली पूण घरांत तिका आनेट म्हणटाली. ती एकदम उगी आसताली, तितली भिनानात नासलेली, ना म्हणून सुडसुडीत नासलेली, पूण आळशी नासलेली ती, पूण एकदम शांत. देवान तिका एक देणें दिल्लें बरे भाशेन निरीक्षण करपाक, म्हणजे सगळें समजोन बरें पळय तें करच्याक. आनी ती सांत तेरेजा धाकटी पळय आसा तिचे भाशेन आपलें जिवीत सादताली. धाकट्यो धाकट्यो कोन्यो देवाक ती ओपून दिताली. द लिटल वे ऑफ सेंट रिजा तिणें तें पत्करलेलें. तिका माद्रू जावंक जाय आसलेली तर तिच्या पादवीकारान तिका माद्रू जावंक म्हणून हितून एका कोयतान धाडली पूण तिका पोत्तून धाडली घरा. 16 वर्सांची आसतना ती पोत्तून गेली आनी तेन्ना त्यो डॉरोथियन सिस्टर्स ऑफ द सेक्रेड हार्ट म्हणटा पळय, ब्रँडॉन म्हणटा पळय, त्या शारांत इतालियाच्या तिका म्हणून हितून पत्करली आनी तिका सादें सोंपें काम दिवंक लागलें. पूण कठीण कठीण कित्याक तेंच काम करपाक. बेश्टें शिरीदोर कशें ती काम करताली. मागीर तिका
आनीक कितें पांव भाजपाक कुजनांत व्हेली. त्या उपरांत तिका एका हॉस्पिटलांत धाडली, कित्याक तांचें व्हडलें एक हॉस्पिटल आसलेलें थंयसर मदत करपाक. ती बेश्टीच काम करताली सादें, आनी शेवटी तिका धाकटलें भुरगें पळय आसा त्या वॉर्डान धाडली. ती आपलें काम एकदम माणसुकेन करताली आनी सदांच सकाळीं ते सांजे पर्यंत ती वावरांत आसताली. मागीर घरा आयलें. तिचो जल्म 1888 ह्या वर्सा जाल्लें ऑक्टोबराचे 6 तारखेर. म्हणटच ती थंयसर गॅर स्टार्ट जालें तेन्ना ते पळय कोयद हे आसलेले जखमी जालेले सोल्दाद आसलेले तांकां तांचो ती परामर्श करूंक लागली. मागीर महायुध्द पयलें स्टार्ट जालें आनी आनीकूय ते जखमी जालेले सोल्दाद थंयसर येवंक लागले आनी ती दीस रात तांचो परामर्श करूंक लागली. आनी तिका फ्लॉरन्स नायटिंगेल म्हणूंक लागले. आदीं फ्लॉरन्स नायटिंगेल आसली तिणेंनूय तसोच वावर केल्लो, हिकाय तेच भाशेन म्हणूंक लागले. आनी तिणें हे भाशेन काम करतना एक मात्र जाणो जावंक जाय, 12 वर्सां तिका एक तुमोर जाल्लो. तो तुमोर तांकां काडूंक जावंक ना. ती एकदम दुखांत आसलेली आनी हें दूख तिचें सगळें तिका आसतना ती आपलो सगळो वावर जेजूच्या कोटान जेजूकूच ती भेटून करीत आसली. आनी 30 आनी 4 वर्सांची आसतना ती मेली. पूण मेल्या उपरांत इतल्यो मिलाग्री जावंक लागल्यो तिच्या फणाशी की मागीर तिका खरेपणी हो मान मेळ्ळो सांतपणाचो, कित्याक खूब लोक बरो जावंक लागलो. आनी थंयसर अशें बरयल्लें आसलें की ही सादी पूण तिणेन दुसऱ्यांक खूब बरेंपण दाखयलें आनी चड करून जखमी जाल्ल्यांक दुयेंत आसलेल्यांक ती एक आलासरो कसो जावंक लागली आनी तिचे उद्देशी ती तांकां बेकोवणी मेळोंक लागली. म्हणून अशें तिचे पासत थंयसर बरोवन दवरलेलें आसा. पूण विन्सेंट द पॉल कितें सांगता जाणां, जेजू ताचें सोत साद्यांक आनी दुर्बळांक तो दाखयता, पूण जी कोण गोरविश आसता तांकां तें कळना. आनी हिकाय तेच भाशेन ताणें सगळें आपलें जिवीत तिका ओगडापें केलें आनी तिचे सवें तो वावरूंक लागलो. भयणीनो भावनो, आमचें सवें अशें घडटा न्हय. आमी खूब पाटी वावर करता पूण खालतेकायेन करूंक जाय. आमी जबरदस्तीन दुसऱ्यांक दाखोवपाक ते भाशेन न्हय. ओकेचपणान केलें की ना देव तें पळयता आनी देव मागीर आमचें सवें आनिकूय मिलाग्री करूंक लागता. तर आमी आतां आमच्या हात अशें उमटेन दवरया. जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान प्रत्येक सुस्कारांत येत आसा. ताका आमी येवकार दिवया, स्विकारया आनी आमचे भितर आहा तितलेंय बरें वायट पोजडें कितें जावं चिंतना भावना चाल आठवणी सगळीं जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी जेजूचेर धरून तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. बरें तें अदीक बरें करून दितलो, वायटान तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें दुसऱ्या सुस्कारान भरून काडून आमी अदीक आनी अदीक ताच्या उजवाडान परजळूंक लागतले. हांव आनी हे भाशेन सगळे सांता भक्तांचें जिवीत जालेलें तेच भाशेन आमचें जिवीत दर दिसा जावच्याक आमी आतां आमचें जिवीत ताका समोर पळोवया हे भेटोवणी वरवीं. गीत घेवया, पेज 37, C22, माफी मागता शांती दिता. माफी मागता शांती दिता देवा बेल्याक मोगान वेंगून मोजी वखणी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवा बेल्याक मोगान वेंगून
वयली शांती करून दवर. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडप दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सुर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या अपुरबायाच्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदीदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नवे बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कृशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगोठुया. जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे जीवन गोठा तुझ्या येण्या खोत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पती भाग्यवन जुजे,
घेवन दवरून दिवं आनी सर्व घालून तुका मानवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयल्ले मागणे ताच्या एकवटान सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयन सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें ज्यो धर्म दिदांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका कोट्टा. तुजे सोडशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 60 D23. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो. जिविताचे उदक हांव पियोंक येवचें ताणेल्यार जिविताचो उंडो हांव गावोंक येवचें भोगेल्यार आमचो वोत्मो ताणेला तुका पियोंक आशेता. आमचो वोत्मो भोगेल्या तुका खावोंक आवडेता. सोमी दिश्टी पडटलो तेन्ना आमी ताचे सारकीं जातले. हांव कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले. हांव मागुया. महिमेवंत देवा आमच्या बापा जेजूच्या ओमलीक कुडी रोखताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक आनी अदीक संपूर्णयेन ताच्या देव संबंद आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पोदेदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मागतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 93 F17 पोवेट बेट मिसाची. Poet bet misachi sali kobar sorgiche suk diawle amcha kalsar donia arkamchi dukha sobar kiloy mun omolar motopka. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, एक धाकली कॉलोनी आसा. तुमी म्हणटल्यात आजून बजिलिका उक्ती जावंक ना. जावंक जाता पूण काम आजून कॉरिडोरान आनी भायर चालू आसा. तें सोंपल्या शिवाय आमच्यान तुमकां भितर हाडूंक जायना. हाडीत जाल्यार हांगसर आळखोळ जातली. तांचें काम आजून चालू आसा. थंयसर तांकां काम करूंक सारकें जावचें ना. सगळे स्कॅफोल्डिंग घातलेलें आसा म्हणटच तें वयरलें काम चलता. हाका लागून हो उशीर जाल्लो आसा. ताका लागून तुमी मातशें समजून घेयात. आमकां उक्तें करूंक जाय. पूण हांवें थोडीं काजारां आनी थोडे मिसां घेतलेलीं. आख्खे भारताचो लोक म्हणजे पाद्री माद्री येवपाक आसलेलीं तो तें मीस आतां घेवंक जाय म्हाका. कित्याक भितर तांकां हाडूंक जाता पूण सगळ्या लोकांक भितर घेवंक जायना. ताका लागून ही थोडी मिसां हांव आतां घेतलो. ही तुमकां कॉलोनीक दिता. कित्याक ताणें आतां तें बुकींग केलेलें आसा आनी ती मातशी घाबरलेली आसली. तर हांवें सांगलें तुमची मिसां आमच्यान घेवंक जाता पूण सदां काल घेवंक जायना. कित्याक ते सायडीन वचोंक जायना. सगळें ब्लॉक जालेलें आसा. तर ती हांगसर येतली आनी वेतली म्हूण हांवें. तर हें मातशें मनांत दवरात आनी तुमकां ही कॉलोनी करता. देव बरें करूं.